स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्यो जात शङ्कर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वावसावे तुझ्या दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। सगळे श्रोतृ वृंदांक नमस्कार अभिवादन आम्ही हांगथाय सांगाती आयल्यांती आता आज परत दासबोधाचे 8वं समास करचो 8वं दशक आणि 8वं समास व्हेरी इम्पॉर्टंट आत्मदर्शनाचो जर ताजे पयलें ताकाच समजायशें आशिल्लें एक 170 नंबर मनाचे श्लोक पयलीं घेवया। हें सगळें आत्मदर्शन जावच्याक म्हळ्यार इझी दिसता पण कसलें जायना ताजे बद्दलच हो श्लोक आसा। समर्थ म्हणटा ती देहे बुद्धी हे ज्ञान बोधे त्यजावी विवेके तये वस्तूची भेट घ्यावी तदाकार हे वृत्ती नाही स्वभावे म्हणोनी सदा तेची शोधित जावे। जय जय रघुवीर समर्थ। मंडळी हान आत्त थाय शिकिल हान तू दोन्ही नमण्याच्या मस्त बुद्धी मस्त आसा ती दुर्बुद्धी सद्बुद्धी आणि काम करची बुद्धी पण बुद्धी म्हळ्यार कल्ले पयलें की आमगेलें जें मन देवान बक्षीस दिलें तें जेन्ना आमगेल्या मेंदू संपर्कांत येता त्या वेळार बुद्धी तयार जाता बुद्धी निर्णय घेता
बुद्धी निर्णय घेता. तातूंत महत्वाची दोन बुद्धी म्हळ्यार एक आत्मबुद्धी आणि एक देहबुद्धी. देहबुद्धी म्हळ्यार कळ्ळें कोणाक देहबुद्धी आसता पळय, देहबुद्धींत असतात खंयचे लोक. देहबुद्धी म्हळ्यार हांव फक्त देह मात्र. तेमी ती मगल देहाक सूख जाल्यार म्हाका सूख, मगल देहाक दुख्ख जाल्यार म्हाका दुख्ख. मगल देहाक मात्र न्ही, मगल देहांतून उत्पन्न जे जाल्ले तांकां सूख जाल्यार म्हाका सूख, तांकां दुख्ख जाल्यार म्हाका दुख्ख. तर दुसऱ्यांगल देहाक कले जाल्यार म्हाका मत्सरू म्हळ्यार कंपेर. मगली माझा तो बाब्या, दुसऱ्याची ती कार्टी म्हणून. तशी नमण्याची एक देहबुद्धीच्यान तूं ऑलवेज इम्पॉर्टन्स फक्त देहाक दिवचें. सगळं करण्या परांची ख्यानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात परांग पश्यती न अंतरात्मा. देहबुद्धीच उपराटी कलें अंतरात्मा, आत्मबुद्धी. जाल्यार आत्मा भितर आसा आमगेल्या आनी सगळे कडेन पसरला. सगळे कडेन पसरलेला आत्म दिसच्याक पयलीं आमगेली नजर भितर वचून आत्मबुद्धी तयार जावंका. म्हळ्यार तो आत्मबुद्धी चश्मो घाल्यार मात्र आमकां सगळे कडेन आत्मतत्व दिसतलें. ना जाल्यार सगळ्यांक देहाची दिसता ती मुयो किटक दोन सगळे जाण. आनी प्रत्येक देहबुद्धी म्हळ्यार खरें कलगत आसा की अशी व्यवस्था आसा की आमगेल देहाक खंय थाणू सूख मेळटलें किंवा हें जातलें थंय आमी वचची प्रयत्न करतात. भोव धग्गू जाता बा तर फॅना मुळा वचून बसचें, जोर पावस येता तर खंयचे तरी शेडा मुळा वचून बसचें, नाल्यार भिजता ती. म्हळ्यार अशी फक्त देहाच विचार, फक्त देहाच विचार. जाल्यार मनाच विचार कोण करचो. तर हांगा तांणी सांगल्या मुख्य आमगेलो कल चुकता. देहबुद्धी हे ज्ञानबोध हे त्यजावी. आतां मगल देहबुद्धी आशिल्ली पारतंत्र्यांत असतात ती. आमी म्हणटात इंडिया आमगेलो भारत मस्त शेकडो वर्ष पारतंत्र्यांत आशिल्लो. इतलो स्वयंभू देश तो, इतली तागेले संस्कृती, सनातन धर्म आसा तांगेलो भारताचो. सनातन धर्म, हिंदू धर्म आनी हिंदुत्व मुख्य म्हळ्यार. तर तें आसून सुद्दां आमकां पारतंत्र्यांत खितपत पडली कशी आमी. स्वातंत्र्य स्वयंभू आसना ना कलमीत पडली. तरी मानसीक दुर्बलता आणि शारिरीक दुर्बलता म्हळ्यार मानसीक दुर्बलते मिती ह्यो आमकां कोणकी बांदूनूच घाल्या. आमी स्वतंत्र ना ती आमकां मारून घालतले कोणें पूण एक नमन्या भय म्हळ्यार आमकां बांदिल्लें आसा. कितले जाण ते येद्देशे फॉरेनर्स येताले आमकां हे पारतंत्र्यांत घाल्लेले लोक जे आशिल्ले न्ही, इवन शिवाजी काळाक आशिल्ले, ते कितले अन्याय करूं येताले. जाल्यार तांचे पेक्षा आमगेल्यान कितले तगडे जवान आशिल्ले जाल्यार तांकां साद केळे सोलूनच्या कळना. तसले ते बायलांक गेले हांगेले अब्रू वता जाल्यार तरी पळयता बसताले. ही मानसीक दुर्बलता म्हळ्यार कळ्ळें आमगेल्या शरिरान बल नाची हें जें दिसता न्ही ती मानसीक दुर्बलता. ताजी मीत आमी पारतंत्र्यांत, ताजी मीत पारतंत्र्यांत आनी मागीर आमगे शरिराक कले जायनाची म्हण अशी. तर तांकां सगळ्यांक हाल्लोवन जागी केले ते समर्थांनी. आनी ते सांगतात ही तुमगे देहबुद्धी आसा, देहबुद्धी आसा की म्हाका कले जायना किंवा म्हाका कले जाता, म्हाका हेंची मगल देहाक हें जावंका, हेंची जायी तेंची जायी. ताका एकल्याक सांगलें अरे ध्यान करी, ज्ञानबोधे देहबुद्धी काडी विवेकाने. विवेक करी. विवेक म्हळ्यार कळ्ळें योग्य विचार करी, योग्य विचार करी. योग्य विचार करूक देहबुद्धीन ताणें भायर येना ती. कल्ल्याक सांग ते आकाशी झेप घेरे पाखरा म्हण एक हें आसा न्ही पद, तशी जातले तुझं भवती वैभव माया फल विशाल मिळते खाया. तशी तो पिंजरोची म्हाका बरो दिसता. भांगरात जाल्यार कल जालें बशील कडेन जेवणां मेळटा, खावच्या मेळटा. आनी देहबुद्धी म्हळ्यार म्हाका जाय म्हळ्यार जायची आसक्ती. ताजे भायर कले आसता. परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात परांग पश्यती न अंतरात्मक. सगळे अव्यवय देवाने भायर करून दवरले ताणी तो भितर येवन बसला. मुद्दाम बसला म्हळ्यार ताका येतना हे सृश्टी निर्माण करचे वेळार लक्ष्मीन विचारलें की तुका त्रास दिल्यार कल करचें. तांणी येवन सगळो दिवस तुका हें जायी तें जायी म्हणल्यार तर ताणें सांगलें आपण दिसचोच ना तांकां.
खंय निपतल तूं, खंय निपतलो. तर तांणी सांगलें अशी एक जाग आसा जी तांकां मेळची ना. खंय तरी तांगेल्या शरिरांत आपण देहांत तुच्यापण निपून बसता आणि त्या देहाला फक्त भायल्यान पळयतले, भितर कले आस तांकां नजर वचना. म्हळ्यार अव्यवस्थे भायले जग दिसता तांकां, सगळें हें जाय तें जाय. आनी म्हाका आवडचेशी जाय एकल्याक सांग ध्यान करी म्हूण. ध्यान करी, तुका भितर अंतर्मुख जा म्हणून गुरून सांगलें. एका घार तरी आसन जायी, एक आसन दिलें. अयो हें कसलें आसन, बरी बुरशीशें दिसता बा. बरें तुका मांडाय दिवं म्हूण. मांडाय आसल्या म्हणालो. पळय एक मांडाय हाडी. ती मांडाय इतली सानी मल, इतलो व्हड देह हांडटा, हाजेर बसची कशी. तें जालें. कड्डेर आनीकल की मांद्री आसल्या म्हूण. अयो ही मांद्री तरी कितली पोरणी जाल्या, झिरझिरल्या, हाजेर कशें बसचें. म्हळ्यार कशी बसची ध्यानाक, ह्या गोश्टीन तुजतागलो अपव्यय वेळेचो. एक क्षण मंडळी गेलेली परत येना. म्हळ्यार आमी कितलो वेळ फुकट घालयतात. ध्याना बसका की नाका, बसची जाल्यार आसन कल घेवचें, हाजेर इतलो वेळ घालोवचो. ध्यान करचें केन्ना, करचें केन्ना. तेमी ती तांणी सांग देह ही देह बुद्धी, ध्यान करता हें म्हत्वाचें, वय की न्ही. मागीर तुमी कशी वचा ती. एक फंता अगदी सगळे कडेन उद्दाक भोर न्हू, ऑफिसां सगळें वतन बरें आशिल्लें. एक फंत तशें जाल्लेलें की उद्दा भरलेले पेटाक खंयची वाहन चलनाशिल्लीं. तावळी मेळ्ळेले वाहनाने आमी घार आयली. खंयची ट्रक की हें की जी जाम भरलेले. कशी चडली आमी चड उखलना, कोण कितें चडयलें तांथांनू तशी आयली. कल्ल्याक आयली, घार येवन पावंका म्हळ खातीर. तावळ जर आमी अयो हांतू कशें चडचें, हांतू कले हेना, हांव वार सुद्दां येना, हांव पडल्यार हांव चडची कशी, चडटन पडल्यार कल करचें, कोण म्हाका हात दितले, आनी ते हात दिल्लेल्यान म्हाका एडवांटेज घेतल्यार कल करचें, असले सगळे विचार करता बसल्यार हांव घार केन्ना येवन पावना. आमी अशी विचार करता ती. म्हणून आमगेल तदाकारता खंय आसता. ते सांगता ती देह बुद्धी हे ज्ञान बोधे त्यजावी. म्हळ्यार समर्थ सांगता ती भितर निलकून पळ रे चेडा. तू खंय बशील आसा, तुका आसन आसो ना जावो, तू निद्दल पोजिशन आसो, बशील पोजिशन आसो, उबरले पोजिशन आसो, मनान भितर वच, मनान. आनी ते वच्ची कशी, वाहन कसलें तरी नामाचें वाहन. नाम घेता 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 भितर वचचें. आनी तशी वचून की तुमकां थंय ते एक हें जाता, बरें दिसता. अरे भाई खरें बरें दिसता, मन शांत जाता. ध्यान लागलें म्हळ्यार कळ्ळें की देह बुद्धी ना जाता. खंयना दोन बाजू, ते देह बुद्धी आनी आत्मबुद्धी दोन्ही आसता ती जन्मायली मनशाक. देह बुद्धी सुद्दां आसता आनी आत्मबुद्धी सुद्दां आसता. देह बुद्धी केन्ना ना जाता तावळ आत्मबुद्धी जागृत जाता. आत्मबुद्धी केन्ना दिसना जाता, देह बुद्धी हांव रे म्हूण वयर येता. पण मोस्ट ऑफ द टायम देह बुद्धीच वयर आयिल्ली आसता. तेमी ती ताका संतांक गेल आयकूंका आनी तांणी कशी म्हणलें तशें करता. ते सांगता तें असार आसा. देह बुद्धी म्हळ्यार देह भाव, देह भान प्रत्येक मनशा आसता. देह भान म्हळ्यार कळ्ळें देहा बद्दलचें. देहाक कलेक सूख जावंका, कलेक कोण मारू आयले, पशु पक्षी सुद्दां धांवन वतात. कलो आवाज जालो की धांवन वतात जीव वाचोवन घेवचे खातीर. हरण वाघागलें नुस्तें चावूंक लागल्यार पुरो, तांणी उडकी मारका म्हणना. खंयचे ते एखाद वेळ तांगेले ते हरणांगेले दोळे शार्प आसता ती, तांकां ते वाघागेले दोळे दिसतात, दोळे मात्र चमकतना दिसतात. ही हरण धांवतात म्हळ्यार जीव घेवन धांवतात. कशी स्वताक जीव वाचोवन घेवच्याक. हें देह भान. जाल्यार ते पशु ती देह भावाचेर आसता ती. आनी भाव म्हळ्यार हांव म्हळ्यार अमुक म्हणून तांकां ती जाणीव आसना. ती देह भानाचेर आसता. देह भानाचेर म्हळ्यार कळ्ळें जाता की स्वताक जीव वाचोवचो, जे गरज आसा अन्न निवारा. प्राण्यांक पशु पक्ष्यांक निवार, अन्न आनी निवार मात्र. आमकां अन्न वस्त्र निवारा योग्य ते जाय. कितले आसना पडे मेळ्ळेल्यांत आमी आनंद पावचे की म्हाका कल्ल मेळका, ह्या आशेन म्हाका जाय आशिल्लें मेळ्ळ्यार मात्र हांव आनंदी जाता. हें उपयोग ना.
कळ्ळें मागीर तशें केन्नाय तुमकां मेळना. तेमी ती ज्ञानबोधे म्हळ्यार जो गुरूंचेर विश्वास श्रद्ध दवरता म्हळ्यार ही देहबुद्धी अरे हो अशाश्वत असो देह. हां, तूं कितले आतां पारतंत्र्यांत आशिल्ल्यांक आमी कल्ल्याचेर अवलंबून रावता ती. देहाचेर आमी अवलंबून देहबुद्धी म्हळ्यार कळ्ळें मगल देहाक हें मेळका तें मेळका, मगल देहान अशी करका, मगल देहाक सगळ्यांनी विचारका म्हळ्यार मागका विचारका अरे वा तूं कितलें गमतें प्रवचन करता गो गमतें स म्हणून चिक्के ना गो तूं आजी सांगिल्लें हें बरोबर जाय न्ही तूं तेंच सांगता बसली म्हण कितें जाल्लें आमकां एकदम अशें जाता. अशें कशें म्हणलें इतलो त्रास घेवन हांव करता अशें म्हणचें बाय अशी आतां हें कल्लेलें ही देहबुद्धी आली. तर हांव करना ही बुद्धी जावंका. आनी ज्या देहाचेर आमी अवलंबून रावतात की तो देह गौतम बुद्धाक तें दिसलें. तो म्हणाल देहबुद्धी तागेल कशी गेली ताणें 4 अवस्था पळयल्यो. जन्मायेवची अवस्था तागेल बायल बाळान जाली ते चेडूं ते बायलेक कितलो त्रास जालो हें ताणें पळयलें. ते चेडूं जल्म आयलें ते रडताचे जल्म आयलें कडे चिके होड जालें. भायर वचून भोंवच्याक भीक मागतले दिसलें म्हळ्यार तांकां दुख्ख ताणें पळयलें. देहांत आशिल्ल्यांक देहाचें सूख खंय ताका मेळ्ळी म्हळ्यार स्वतंत्र तांकां केलें की तांकां देहबुद्धी मिती तांकां दुख्ख दिसता. पारतंत्र्यांत कोण की जखडून दवरल्या कोण जखडून दवरल्यां तांकां देहबुद्धी म्हळ्यार कोण की बांदून घालें बद्द आला प्राणी जन्मासी आला झाला वाडला थोर जाला तो तरूण जालो कडे तरीके बेजार ताका धांवता हांगा थंय ताका जाय आशिल्लें मेळना. एक जॉब मेळ्ळ्यार तांकां समज पगार ना ते प्रायवेट तांकां प्रॉविडंट फंड ना. दुसऱ्या जॉबार धांवली दुसऱ्या जॉबार वचूल्यार आनी की आमकां जॉब सॅटिस्फॅक्शन ना म्हणाली आनी तिसऱ्या जॉबार गेली. तिसऱ्या जॉबार वचूल्यार थंय वर्कींग कंडिशन समना ती म्हणाली. आतां समजा एक आर्किटेक्ट असो तांकां सायटार वचूल्यार थंय धड टॉयलेट समसना हें आसना पण तांगेले कामाची सायटार न्ही तो तसलें सगळें केल्ल्यार तांकां देहबुद्धी कोणा आसा की तो ते विचार करतात अयो अशी कशी मागीर तुमी घरा बसचें कसलें काम करनासतना बसचें मेळ्ळें तें खावचें आनी बसचें. तें प्रगती केन्नाय जायना म्हळ्यार ही भौतीक प्रगती जायना आनी भौतीक प्रगती जायना तें जाल्लेची पण अध्यात्मीक तर बिलकुलच जायना अशें जाता. तरी हें जें स्वातंत्र्य म्हणटात स्वराज स्वातंत्र्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे. स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे तो मी मिळवणारच म्हणून. त्या स्वराज्याचे जन्मसिद्ध हक्क आम्ही कोणाकडे स्वाधीन केला देहबुद्धी म्हळ्यार देहा स्वाधीन केला. अरे देहाचेर आमकां सगळी भिस्त ज्या देहाक स्वता सावरच्या कळना ताका स्वता जावन ताका खावच्या कळना कितली जाणांक स्वता रांदप कोण घेवच्या कळना कसलें भाजी ताका शेत पिकोवच्या कळना कोणी दिल्यार मात ताका खावच्या मेळटा. म्हारगाई पयशे नाजाल्यार ताका कसलें मेळना. बरें खाल्लें सुद्दां पचोवची कशी तें तागल हातांत आसना मनशागल्या. त्या देहाल कसलीं कर्म मनशागल हातांत आसना ती आप्यापी जातात ती कसलें यू कॅनॉट कंट्रोल. आमी कोणा पोट्टान जन्म घेवचो आमगेल्या हातांत ना हो देह आनी ह्या भायर पडटना सुद्दां आमकां कितलो त्रास जावचो असो जन्मा येतना तें आमगेल्या हातांत आसना. कितले जाणां हात पांय मोडटा ती कितले जाणां आनीकल जाता कसले रोग जाता ती व्याधी जाता ती कसलेंय आमगेल्या हातांत आसना. आनी अशी वर्स वता ती कसलें करनासतना आनी आमकां स्वातंत्र्य जायी म्हूण आमी जोर टेंब मेरयतात. खंयच्यान येता तें स्वातंत्र्य. तुम्ही स्वतंत्रच आसा ती तुम्ही स्वतंत्र मानच्या लागा ती आनी तुम्ही स्वतंत्र आसा. तुम्ही स्वता परतंत्र म्हणल्या खातीर तुम्ही परतंत्र आसा. तर देहा भायर कलेपणी आसता न्ही ताजे खातीर रेग्युलर साधन करता. साधन कशी करची ताका महत्व दिवंका. तदाकार वृत्ती आमकां कसल्याक जाता. तुमकां सांगता एक उदाहरण म्हणून एक मनशा मस्त ताण लागल्या तरी प्रवासांत आसत एक गमतो तलाव दिसता. तलाव दिसल्यार 2 नमुन्याचें आसता. ताजेर शेवाळ मांडल्या ते हाजेर हलकेची अशी तरी उदक कशें मेळचलें ताका ते शेवाळ ताणें हातान अशी बाजू करता मुळाक बरें स्वच्छ उदक आसा ते शेवाळ समज हातान बाजू करता. तर हात लावन गिळगिळीची देवा ना गतें कसलें शेवाळ मुखार वचना पळोवया खंय तरी वॉटर बॉटल मेळटली. आतां त्या वॉटर बॉटलान तेंच उदक भरलेलें आसता शेवाळा सकट भरलेलें आसता
ते आमी पितात जाल्यार आमी हातान शेवाळ बाजू करनात किंवा ते शेवाळ थंयच आसता आनी सूर्य उगयता ताजेर इतले गोमटे कलर्स दिसता त्या ग्रीन हाजेर सगळं इंद्रधनुश्या कलर्स दिसच्या लागता ओ हो 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 कितले गोमटे हें कसले डिस्टर्ब करचें म्हूण आमी उद्दां पिनात तशी आमी इतले सुखांत आसा आतां ते परमेश्वरा गेले पळोवन कल जावचें कल करचें सूख मेळ्ळें तितलें उपभोग घेवया न्ही ही बुद्धी ही देह बुद्धी तशी आत्तां आमी दुख्खांत आसा म्हणून रडता बशी शिवाय आमकां कल्लें आमगेल्या हातान तसं त्या वेळार जोर त्या वेळार कळटा आमकां कल्लें आमगेल्या हातान ना म्हणून अरे जाल्यार तुमगेल्या हातान ना जाल्यार ते कोणाल्या हातान तसं तांगेल्या हातान दियात न्ही तुमगेलो देह आनी तुमगेलो मायंड तांगेल्या हातान दियात हां कोसळात तांगेले चरणांचेर संतान गेल्या तरी हांगा समर्थ सांगता देहबुद्धी हे ज्ञानबोधे त्यजावी देहबुद्धी कशी काडची सांगता की तुमगेले दैनंदिनी कशी आसता तुमीच पळयात आमगेले दैनंदिनी कशी आसा हांव हें केलें हांव तें केलें मगल आजी प्रवचन मगल आज हें म्हाका कोणें डिस्टर्ब करूं नाका अगो बेग बेग काम करी म्हाका भूक लागल्या हांव हें जेवचें हांव ठीक पण सगळो दिवस मगल फ्रेंड्सांक गेले मगल शत्रू गेले मगल भयणी गेले कशें जातलें मगल भावाल कशें जातलें मगल मैत्रिणील कशें जातलें म्हाका मोबायल वेळेर मेळना जाल्यार आतां हाजी मगल एक मोबायल रेकॉर्डिंग करचो मगल हो घेवन वचला बामण घेवन वचला कारलाक दुसरं कोण पण जाय तर ते दिपान हांण दिल वेळेर ह्यो अजुनूय येनी न्ही मग कल जातलें कल जावचें येता न्हय ती वेळ दियात न्ही तिका कसल्या काळजी करची बिंदास राबचें तुमी आराम नामस्मरण करता राबात न्ही ती येता वेळेर कसलें जायना हां हो विवेक करका त्यामी देह बुद्धी तुमकां वचचो ना जाल्यार कल जाता हम आईना साफ करते रहे थे खुद को बदलना था लेकिन हम आईना साफ करते रहे त्यामी ते आमगेले पारतंत्र केन्नाय वचना आमी स्वतंत्र केन्नाय जायना म्हळ्यार आमी स्वतंत्र आसा हाजेर आमगेलो विश्वास ना हड्ड लोक सांगतात हड्ड म्हळ्यार कलें वयान हड्ड न्ही संत लोक बुजुर्ग लोक आत्मज्ञानी लोक पदोपदी आमकां सांगता आसतात हां आनी प्रत्येक फक्त हेंच सांगतात की कितलें बरें आसा आत्मज्ञान जाल्ल्यार हे क्षुद्र देहबुद्धी सोण दियात कसले हाजे हें ताजी एक काण आशिल्ली एक लाकूड तोड्या हांत वचूलो जंगलांत आनी तो लाकडां फुटोवन व्हरतालो तर एक साधू आरामान थंयच कुटीर बांदून बशिल्लो आसतालो कळ्ळें आराम मजेन अगदी आनी कल जालेले निसर्गा शोभ पळयली आनी तो इतलो तंद्रींत आसतालो की तो भितरीच आसतालो कायम आनी केन्ना केन्ना भायर पळयतालो दिसतालो ताका वेव्हार करतालो सगळें देहा पुरती करतालो जाल्यार देह बुद्दीन नाशिल्लो तो देह भानाचेर आशिल्लो देहाक जें जावंका न्हांवचें करचें तें सगळें करतालो जाल्यार हाका तो केन्नाय पळयतालो आनी एक दीस ताका आपयलें हें तूं कल करता कल करचें मगल पोट भरका न्हय तर आपण नित्य हाजी लाकडां मोळी विकून जितली येतकी ताजेर मगल चरितार्थ चलता अशें ताणें सांगलें कोणाक तें साधूक तर ताणें सांगलें एक दिवसा प्रत्येक दिवसा तूं कितलें वांट काडका लागता ती अरे तूं गोत्त सो चिके मुखार वच थंय न्ही हाजें कळ्ळें सागाचें झाड आसा साग कळ्ळें तर तें सागाचें झाड आसा तें घेवन यो ताका बरें मोल आसा म्हणून कळ्ळें तुका 8 दिवस वचका लागची ना खंयची हां हो म्हणालो वचूलो दुसरो दिवस मुखार वचूलो खरें ताका सागाचें झाड लागलें म्हळ्यार हेजें कल म्हणटात ताका सागवान लाकूड ताजी तो घेवन येयलो ताका मस्त पयशे मेळ्ळे कडेन 8 दिवस थंय पुरो जालो ताका ते पयशे कडेन 8 दिवस थंय आराम केलो आनी 9वा दिवस परत आयले ते सागा लाकूड घेवन शकता अशी 2-3 आठवड्यान तांणी सादून परत आपयलें अरे प्रत्येक आठवड्याक तूं हांगा येता तूं केन्ना पूण मनान तशी हें नवें हाजे मुखार कसलें आसचें पाव आसा म्हणून कळ्ळें तर इज दीस द एंड ना मुखार आनी जंगल आसत न्ही मुखार पळय चंदना लाकूड आसा चंदना जंगल आसा कसली परमळ एक दिसान लाकडाक कुडक घेतल्यार तुका कितलें मेळटा तें कोण वीक मुखार वचूलो खरें चंदना झाड हां पण जाग्रता हो थंय सरपणी आसता ती म्हणून ताणें काळजी घेतली आनी पुरे चंदना लाकूड आनी काण हाडून विकलें ताका 6 म्हयने तें पुरो जालें तें धन मस्त हाडलें ताणें लाकूड कोणें विचारतलें नाशिल्लें
कड्डीर 6 म्हयन्यान परत आयलो हो लाकूड घेवन चक ताका पयलें अरे मुखार न्ही चांदीची खाण आसा खाण चांदी आसा सगळे कडेन अशी तर तें विक थंय वचून पळयल्यार खरें चांदीच खाण हां कडेन तें जालें आनी 1 वर्सान आयलो ताका पयलें अरे तें चांदी खाणीची न्ही तूं गप्प राबलो वे मुखार वच न्ही थंय भांगार मेळटा भांगराचे मायन्स आसात थंय कोणें विचारतलें ना तुका जाय तितली भांगार काण हाडी म्हणून भांगार काण हाडलें ताजेर हें जालें कडेन वज्राचे मायन्स आसात हिऱ्याचे मायक आसा हें आसा ती म्हणून तें काण हाडलें आनी तरीकय शेवटी तो म्हणालो की आतां तूं आनी म्हाका खंय धांवडायता म्हूण ते साधूचेर कोपलो साधूचेर कोपलो आनी खंय धांवडायत तूं म्हाका तूं आरामान बसला आनी म्हाका मात्र धांवडायतस तूं हें करी तें करी म्हणून तावळी ताणें एक प्रश्न विचारलो चेडा हांव एक विचारतां हांव सांगता आनी तूं धांवता खरें जाल्यार म्हाका एक सांग तूं इतलें धांवता आसतना हांव आरामान बशिल्लें आसता जाल्यार म्हाका कोण पुरयता सगळें तूं विचार केला वे हांव खंयची झाड तोडच्या वचनी खंय विकू वचनी म्हणल्यार पयशे ना ती तरीके मगल हें वेव्हार कोण चलयता हो विचार आयलो वे तुका आनी तरी हांव कशी समाधानी आसा हांव स्वतंत्र आसा म्हाका मगल हाजेर मात्यार कसलें कोणाक पळोवचें आसा हांव पळयल्यार मात्र तांगेल जातली ही देह बुद्धी हांव देह मगल जबाबदारी हांव मगल चेडवांक खावच्या घालका हांव मगल चेड बाळांगेल जबाबदारी घेवंका हें सगळ्यांनी आमी स्वताक शिरकावन घेवन आमी त्या पिंजऱ्यान बद्द देह बंधन म्हळ्यार कळ्ळें हांव देह आसा ह्या विचारांत बद्द आमी कोणें बांदून घालनी तावळी एक तरी धैर्य आसता दुसरें कोणें सांगता तांचेर विश्वास आसता विश्वास मात्र न्ही श्रद्ध आसता विश्वास असले तशें कोण पळयल्यार खरें जाल्यार श्रद्ध बसता विश्वासा नंतर श्रद्ध येता तुमकां विश्वास ना श्रद्ध ना आयकूनचें न्ही नाका जाल्यार ताण गणपती कान अशें पापण उडोवचें उपयोग केलो तशें उपयोग ना तेमी ती समर्थकल सांगता ती तुम्ही ज्ञानबोधे देहबुद्धी त्यजावी हां तरी संत सांगतात नवे की देहबुद्धी अशाश्वत तुमकां हें जाय तें जाय मेळ्ळ्यार मात्र आनंदू आनी मेळ्ळी जाल्यार दुख्ख ही देहबुद्धी सोडा ती आनी जें मेळटा पळय तें देवा परमेश्वरा तूं दिल्लें आनी तांतू हांव हांतून पळोवन पांय निडयता कशी आनी आतां तूं इतलें दिल्लें आनी मुखार हें खर्च ना पण सुद्दां तूंच दितलो पण हांव काम करतलो पण काम कोण सुद्दां मगल कुवती प्रमाणे हांव मेळयलें न्हय आसा तान समाधान मानून हांव राबतलो अशी म्हळ्यार सुखच सूख आसता तावळ तें स्वातंत्र्य आनी तावळ तुका आनी इतलें करचें आनी त्या वेळार ध्यानाक वेळ दिवचो सगळो दिवस देहा खातीरच धांवचें ते वासुदेवान म्हणवरी काम करी दाम करी काम येड्या दाम करी काम खंय तशी जगांत सगळे कडेन दाम करी काम कशें दिसता पण त्या दामा पेक्षा दाम नायक जो आसता दामा गली लक्ष्मी दाम म्हळ्यार लक्ष्मी ही लक्ष्मी कोणाक दासी त्या नारायणाक दासी मालकाला पळयात न्ही मालकाक खुश करा ती नारायणाक लक्ष्मी आपली येता तुमकां दास जावन कसल्या भिता ती हें जेन्ना हें ज्ञान जाता आनी ती कसलें आमकां स्वातंत्र्य म्हळ्यार कसलें हांव आत्म आसत हांवच परमेश्वर आसत म्हणना पळय म्हाका कोण मगल सगळे कडेन मगलीन चेड आसा ती मगल व्यापक जाली नजर व्यापक जाली कळ्ळें कमक मैं दुखी था मैं कले प्रॉब्लेम हाजेर आशिल्लो मगल चश्म्याचेर आशिल्लो तोंडाचेर धूळ आशिल्ली आनी हांव ते धुळी आरशाचेर आसा म्हण आरसो पुसतो राबलो म्हण गालीब म्हणटा तशी कांडी पुसतो राबलो धुळी मगल तोंडा लागिल्ली आशिल्ली तशी मगल देह बुद्धी मगल अंगोपांगांत भरल्या तें त्याग करची सोड न्हू हांव हांगेल चुक्को ही कांडी पुशी ती कांडी पुशी हे अशी वागतात म्हणून हांव दुख्खी तो तान तशी म्हण म्हणून हांव दुख्खी हें दुख्ख पुसतो बस पेक्षा हांव मगल तोंड कशें आसा मगल तोंडा लागील काळीम जर हांव पुसून घेतलो ना हांव मगल इंट्रिन्सीक व्हॅल्यू हांव ओळखल्या हांवची आत्मबुद्धी आत्मसत परमेश्वर आसा हांव म्हाका कसलें बंधन ना म्हण की हांव स्वतंत्र जालो आनी थंय तदाकार जावंका
आम्ही गोमटे दिसल्या गोमटे पळयत बसली पळयत बसून कला आमगेलें पोट भरचें सवय ना जाल्यार त्या परमेश्वरांत हांव तदाकार जाल्ले हां पण हांगा ते सांगता ती की विवेके तये वस्तूची भेट घ्यावी जाल्यार तशी जायना मग कल्ल्याक जायना तरी तदाकार हे वृत्ती नाही स्वभाव इतलें मन चंचल त्या फुलपाखरतपणी बरी थोडे वेळ पुणी बसता ती एक जागेरी ना फुलपाख लागले एक फुलांतल्यान दुसरे फुलार उडत वचचें एक जाल की दुसरें दुसरें जाल की तिसरें तेमी खंय तुमी तदाकार जावचे तुमकां चान्स ना तदाकार आमी केन्ना जाता ती वेन वी डोंट बॉदर अबाउट अवर सेल्फ अदर्स वी ओन्ली बॉदर अबाउट माय सेल्फ म्हळ्यार कळ्ळें म्हाका आनंदांत रावचें म्हाका मना समाधान म्हाका मना समाधान जायची ह्या हाजेर जेन्ना आमी राबता ती त्या वेळार ती तदाकार वृत्ती जाता नाजाल्यार चंचल मनाक केन्ना तदाकारी जायना आनी चंचल मन आशिल्ली ती मन तदाकारी जायना ती ती आमगेल देह बुद्धी वचच ना इत्या म्हळ्यार ज्ञानबोध जो केल्ला बीज घाल्ल्या गुरूंनी त्या रुच्याक आमी वेळूच दिना ती वेळू दिना ती आनी मागीर आमकां आमी म्हणटा ती तांणी सांगिल्लें तशें आमी ध्यान केल्लें ध्यान हें करचेंच ना मंडळी ध्यान हें लागचें आसता तदाकार जावचें म्हळ्यार कल्लें एक आमी सान चेडू जावंका आनी त्या गुरूंगेले हाजेर सतत गूं 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 ते म्हणटा ती तूंच आत्मा तूंच परमात्मा तूंच परमात्मा हां समज तूंच परमेश्वरू हां आनी तोच परमेश्वर तुज्यांत आसा तोच सगळ्यांत तोच आसा अरे ही सगळं तूं एकच आसा दुसरे कडेन नाच अशी म्हूण जेन्ना दिसता न्ही त्या वेळार खरेची तदाकार वृत्ती जाता जाल्यार ती आपोआप जायना वृत्ती नाही स्वभाव इत्या म्हळ्यार आमगेले अव्यवश भायल बाजू आमगेले चुकी म्हणना हांव पळयल की तांची दिसता नजरेक देहय मायेकच आसा माये पासून जालेलो आनी आजू बाजूकय सगळे मायेचें दिसता आमी माया म्हणटा ती त्या दिसू हांवें ग्रुपार एक मायेची गोमटी काणी घालेली शिकिली हांवें की त्यो माशल्यो तोग्गू लेवलान तरी महासागर न्ही तोग्गूच लेवलाक तर त्यो माशल्यो केन्नाय वयर येना ती बंधनान तुजी पण त्या उदकांतूच जन्म येता ती 10 दिशांनी उदकांत राबता ती तरी तांकां क्वेरी कलगत असले कोणकी तांकां न्यूज हाडटा उद्दा म्हण आसकल की चीज आसखंय म्हण हां तुमी पळयल्या म्हण तांकां उद्दाक आजू बाजू आसून सुद्दां उद्दाक म्हळ्यार कल्ले हाजी जाणीव ना तशी परब्रह्म आमगेले इर्द गिर्द अंतर बाह्य भोर नसत तरी की तें कसलें बा म्हूण गोत ना जालें पण गोत तूं कोरून घेवचें इन्क्विजिटिवूय ना तेमी कोणाक विचारूं वचना ती त्या देह बुद्धी हांव बुदवंतू मोगल घोड्या 5 पांय विचारच कल्ल्याक हां रस्त गोत नासन रिक्षावाले एक पण रिक्षान बशिल्ले आसतात न्ही कोणाक पूण विचारया म्हळ्यार एक मनशांक तांकां हें येता म्हळ्यार कोणाक कल विचारच कमीपण म्हूण आमीच सोदून काडया म्हूण आनी ताका बरें जाता रिक्षावाल्या तो घेवन भोंवता पडटा आनी बिल वाडयता ताचे पेक्षा पयलें कोणाक विचार घेवन चमक केल्यार जाता न्हय तशी सुद्दां आमी करनात कोणाचेर विश्वास ना तेमी ती तदाकार हे वृत्ती नाही स्वभावे म्हणून सदा तेची शोधीत जावे आणि नंतर जेन्ना की म्हळ्यार तदाकार वृत्ती जाता आत्मज्ञान जाता कल खातीर तें करता वॉट वाय एंड हाव हे 3 प्रश्न सोदतात आमगेले ध्येय कल्लेच का तर आमकां आत्मबुद्धी मेळका देहबुद्धी त्याग जावंका आत्मबुद्धी जावंका हें आनी दुसरें कल्लें व्हाय दॅट ओन्ली तेंचे ध्येय कल्ल्याक तरी देहाची लिमिटेशन्स देह आसता म्हणसरी देह पडलो की कडेन आमकां कल्ले करूं जायना आनी देह पडटलो की ना हें आमगेल्या हातान ना आमकां कितले दिवस हातान मेळत तेंय आमकां गोत ना आज असो फाय परिस्थिती तो देह एक कल्ले काम करना वी जस्ट कोलॅप्स समटायम्स कोलॅप्स कल्ले जायना कल्ले कळनाची सो वी आर इन अदर्स हँड्स तरी ते आत्मस न्ही आत्मा सांबाळटा आनी पयलींच जे संस्कार आसा ती आत्मा आमकां बरें करता ताजे बद्दल आमकां कृतज्ञता आसता आनी ताजे लागीं तो एक फायदो तुका इतले दिवस वेळ मेळ्ळी न्हय मा आत्तां तूं निद्दल कडेन आत्तां तरी अंतर्मुख जा आनी त्या आत्माल्या पळय तूंच परमेश्वर आसा तुका ओन ताकदीचेर तूं उबरा स्वतंत्र जा
म्हण की हे स्वभावाने स्वाभाविक असं ना तदाकर जाऊनची वृत्ती इथे म्हणाली भाईले बाजू अवयव असतात पण एक पण आम्ही ठरयले कोण आमकां पारतंत्र्यान दवरू शकता जायना हां म्हणून सदा तेच शोधित जावे कल्ले शोधित जावे आत्मबुद्धी ज्ञानबोधाने आम्ही आत्मबुद्धी खातीर प्रयत्न करखाती आणि तदाकार खंयच्यान जावंका श्रवण भक्तींत आमी तदाकार जावंका दे गुरूंनी शिकयले श्रवण भक्ती एक कान करिगा सर्वांगा म्हणून आमी हें जावंका कळ्ळें तशें जावंका म्हळ्यार मात्र आमी थंय तदाकार जाता ती आनी तांतू हाने कोणती कुब्जा ती कशी तदाकार जाली पाप ती मंथर एक कुब्जे गेला 8 ठिकाण वांकडे शिलकी तो जन्म मेळ्ळो कृष्णा गेला हातू द्वापार युगांतू आणि त्या राक्षस पाप्या गेले ताचे खातीर चंदन झरोवचें ताका चंदन लावन न्हाणोवचें असली काम तिका लागली पाप तरी खंय की मनाक तिका त्या कृष्णागल भक्ती आशिल्ली मस्त भक्ती आशिल्ली पण 8 कडेन वांकडी सगळी तिका तुच्छ तुच्छ करताली तेमी ती एक बरें जालें म्हळ्यार देह बुद्धी जायना तिका म्हळ्यार देह गोमट नाची गोमट असलो की गर्व जाता गर्व झाला निचरण्या अपमान तू होऊ नये देवा तू मग अपमान करी मग गर्व घाले कल्ल्या म्हळ्यार मग देह बुद्धी वचका म्हणून सिंपली सरेंडर साधू संत मेळ्ळे गुरू आमकां मेळ्ळे न्ही एक चेडवांक कशी मस्त दिसान हांव तुमकां सांगता आमी उरण वचुलेलीं वतालीं हां आनी रजेन तूं फक्त आमी शेनवार आयतार मात्र ती चेडवांक घेवन मग नणद थंय वचून राबताली रजेन तूं त्या चेडवां रज पळकी तावळ मग चेड अगदी सान अशी कितकी म्हयन्याची तीक रज म्हण तीक आनंदान थंय वचून राबताली आनी आमी दोग जाण ऑफिस तर शेनवार मात्र वच्चे आनी आयतार परत येवचे दोनूय दिवस तर वच्चे भितरी मग माई बाकी जाण सांग अयो त्या चेरडाने तुगेल उगडा सुद्दां काडणी गो म्हण आतां 6 म्हयन्या चेडू हां जाल्यार हांव वच्चे भितरी अशी जंप मान अशी करून येताली ती म्हळ्यार येवन हुमसून हुमसून रडताली तावळी कशी जाता तशी आमी गुरूंक गेले हातांत झोकून घेतले हां झोकून घेतले तरी ते गुरू कशी जाता कोणें म्हणून ती हागली तुझे श्रद्धा ना ह्या मनुश्या गली तर गुरू म्हणटात म्हाका कळटा तुजे पेक्षा जास्त हागल कितली श्रद्धा आसणी ना तो मगल जालो तो कितलोय पापी आसो तो मगल जालो हां आनी ताका आत्मज्ञान कोण घेवची जबाबदारी मगली हांव करून घेता इथे म्हळ्यार ते सान चेडू जावन मल्ले आयल्या हांव तागेल कितले घाण आशिल्ली ती साफ करता कितले तागेल रिपो आसा ते पुरे हांव धुवन काडटा हां कळ्ळें म्हळ्यार हांव परमेश्वर स्वरुपाची आनी ह्या खातीर आयला हां तरी गाडगे महाराज म्हणटाले की मी जातीचा धोबी देवा धुईन कपडा मललेला गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला सांभाळी ही तुझी लेकरे पुण्य समजती पापाला गोपाला 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 तरी त्या म्हणटाले मी जातीचा धोबी देवा गाडगे महाराज धोबी आशिल्ली जातीन खरेंची तर तांकां समज एक्सपिरियन्स आसा ते म्हणटात मी हांव जातीचो धोबी तरी हांव लॉन्ड्रीन घालेले कपडे धुवच्या बसतले धुईन कपडा मललेला तस ते सद्गुरू आमगेले आसत न्ही तांकां गोत्त आसता आमी बुरशी कपडे आसत आमी देहबुद्धीन लिप्त जालेले आसत ते काडचे खातीर आमकां ते ज्ञानाचो बोध करता ती तावळ विवेक दितात विवेक म्हळ्यार योग्य विचार कशी करता म्हणून शिकयता ती शेवाळ बाजू करून उदक कशें पिवचें हें शिकयता ती कळ्ळें किंवा त्या उदकाची गढूळ आस थोडे वेळ अशी दवरी किंवा नामस्मरणात तुरटी फिरयता तूं चिकोल पुरे मुळा बसतलो आनी कडेन बरें करून पिवन घे आनी तान भाग घे हें तदाकार वृत्ती जेन्ना जागता पण ती स्वाभावीक जायना आमी ताचे खातीर श्रम करपा लागता ते आपोआप जायना जाल्यार तेंची सोत्त वचका म्हणून सदां तेची शोधीत जावे तेमी थंग समर्थ सांगता ती कडेन तशी मेळ्ळ्यार कल्लें आनंदच आनंद म्हळ्यार मी एक वाचून काही मम भिन्ना भिन्न आन नाही मग भिन्ना भिन्न भिन्न अभिन्न हो विंगड तो विंगड सगळे एकच सोहम बोधे तयाच्या ठाई अनन्य होय तरी ते गुणी आशिल्ले आमी देहबुद्धीन तूं आशिल्ली सगळे मायेंत गुरुफटले जाणटे तूं एक एक आगळ सोडोवन ते गुरू आमकां जेन्ना भायर काडटले न्ही आमी अशी पयलेंची आमी
निद्दल कडच्यान तांची चिरकल हांता न्हू, हे देवा आम्हा म्हाका कोणें ना गो सोडई म्हणून ती प्रार्थना कोणाला येता नेमका. आजूबाजूच्या लोकांनी कितली प्रार्थना केली तरी ते जायना जाल्यार तो जीव जो गुरफटलेलो आसता तागल तोंडांत नेमका, हे अम्मा म्हाका सोडय गो, म्हाका कोणें ना तूं शिवाय म्हणली की ती आप्यापी सुट्टा, ताबडतोब खट्ट करून उठान कामां लागता. आणि हें जाता आनी हें जाता. हें चमत्कार न्हय, हो चमत्कार न्हय. कळ्ळें? मागीर परमेश्वरान परमेश्वर केन्ना चमत्कार करना. केल्ले तर हे देह ही माया हो ताका चमत्कारूच आसा. आनी एक चमत्कार म्हळ्यार आपण सगळं कोर न्हू कामां निराळो आनी आपण भितर वचून बसला निप्पू न्हू. हां, जर निप्पील तशी हड्ड चेडून कशी निप्पू शकना ती. तांगेले हड्ड देहान हड्ड हायड अँड सीक करतना. आतां समजा आमगेले चेडवां सांगात आमी लपाछपी डाव खेळटा ती, आमी खंय तर निप्पून बसले, आमगेले कले कापडां कुडकुपणी दिसता तांकां आनी ते सोदून काडटात. तशी ते तेज निप्पना हायड जाल्ले तरके सगळं आमगेले अंगोपांगान थंय ते तेज दिसता असं. हां, तरी ताजेर आमी हें करता, देह बुद्धी त्याग करता आनी विवेकपूर्वक खंयचे सार खंयचे असार, खंयचे शाश्वत खंयचे अशाश्वत. हां, शाश्वत आनी अशाश्वत म्हणजे जे उत्पन्न जाल्यार ते नाश जाता आनी आमीच ताची स्थिती लांबयत रावतात. ही देहबुद्धी, अयो हांव देहबुद्धीन हांव. अरे काण उडय न्ही, खंयचो तुका देह म्हणले, देह तुका वापरचा दिला. तूं देह केन्ना थोन जाल्लो? हांव देह न्हय, हांव ताचे भायर आसा. देह मगल गुलाम आसा. हांव ताका म्हाका जाय तशें हांव वागयतलो मगल बरेपणा खातीर. हें जर ठरयलें न्ही, कोण्णें तुमकां परतंत्र करूं शकना ती. हें इतलें लक्षांत दवरचें. आनी आयचो श्लोक असो, देहे बुद्धी हे ज्ञान बोधे त्यजावी, विवेके तये वस्तूची भेट घ्यावी, तदाकार हे वृत्ती नाही स्वभावे, म्हणून सदा तेची शोधित जावे. जय जय रघुवीर समर्थ. आतां मंडळी आमी दासबोदाल्या वळया, सुमार वेळ जाला जी, जाल्यार हो बी दासबोदाचोच भाग आसा. आयच्या आत्मदर्शनाचोच हो एक भाग आसा. हां, तर आमी पयलीं कितले श्लोक केलेले. हां, हातूंत इम्पॉर्टंट पयलेच वाचता जस्ट टू गेट अ लिंक. हां, पयर केल्ल्याचे तांणी कल सांगलें, मागा जाले निरूपण, परमात्मा तो तूच जाण, तया परमात्मयाचे लक्षण ते हे ऐसे असे. जन्म नाही, मृत्यू नाही, येणे नाही, जाणे नाही, बद्ध मोक्ष दोन्ही नाही परमात्मयासे. बद्ध तू परमात्मा कितें बद्धच जायना, त्यांनी ताका मुक्त जावचे कले बर ना. सो एक फक्त तुका आत्मज्ञान जाल्लें की हांव बद्ध केन्ना आशिल्लो किंवा आत्तां हांव मुक्त जाला, हे दोन्ही आसना. परमात्मा निर्गुण निराकार, परमात्मा अनंत पार, परमात्मा नित्य निरंतर जैसा तैसा श्रीराम, परमात्मा सर्वास व्यापक, परमात्मा अनेकी एक. सगळी सृष्टी दिसता जाल्यार तांत तुजें तेज आसा न्ही, तांत तुजें एक परमात्मा तत्व आसा, तें एकच सर्व भर पसरल्या आनी ताचे एक सन्न कुडक्याचेर हें पुरे विश्व उबरल्या सन्न हाजेर. आणि बाकी इट इज ट्रिमेंडस इन्फिनिट. परमात्मा अनेकी एक, परमात्मयाचा विवेक अतर्क्य आहे, ताच विचारू करू जायना, कल्पने भायर. ऐसी परमात्मयाची स्थिती बोलता ती वेदश्रुती, परमात्मा पाविजे भक्ती येथे संशय नाही. आता भक्तीचे लक्षण कळलें, तरी तीन महत्वाची भक्ती सांगिल्ल्यो. सगळे भक्तीच नवविधा भक्ती खंयच्याय हाज्यान तुम्ही पावच्या शकता, ती देवाक मेळोवच्या शकता ती. जाल्यार तातूंत मेन खंयच्याक विशेष कले लागना. एक तर श्रवण भक्ती पयली, तुमकां बोध केले शिवाय सांगलें की साधून बोध केलो देह बुद्धी वच्चाक, त्या बोध केलेले आयकूंक कापुणी नव्हे आमी. हां, ती श्रवण भक्ती. कान करिगा सर्वांग, एक मनान आयकुंचे. हां, तें नवविधा भक्तींतलें ते श्रवण भक्ती पयली भक्ती. आणि लास्ट भक्ती कली तरी आत्मनिवेदन. आत्मनिवेदन म्हळ्यार झोकून घेवचें तावळे मळवारी अम्मा म्हणून. ते चेडूं जशी मल्यार आयलें कितके जाण म्हणलें, गो तुका उड आसूं दे काणी तिणें 8 दिवस, गो तुवें मजेंत आशिल्ली, हांसत खेळटची आसतली जाल्यार त्या अम्माक पळोवच भितर कशें जाल्लें. हां, चेडणाक लोटांगण, अम्मा म्हाका सोड वचूं नाका, अम्मा म्हाका सोड वचूं नाका.
म्हाका इतलें वायट दिसतालें ऑफिसा खातीर आमकां परत येवंका लागतालें पाप तिका नजरेंतल्यान म्हाका तो भाव कळटालो तांकां सांगूं कळना टाटा सुद्दां करूं कळनाशिल्लें जाल्यार अशी आमगेली अवस्था आसता आमी स्वताक बांदून घेतिल्लो आसता त्या वेळी देह बुद्धीची कल्या म्हळ्यार पयशाक गरज आसता सर्वीस करची आसता सर्वीस कांय सोडूं जायना दॅट इज डिफरंट जाल्यार तें करतना तांतू थावन म्हाका अध्यात्म शिकूंक मेळ्ळें कोणें कल्लें म्हणो आम्माक चेरडाक ओढ आसता आनी चेरडाक आम्माल ओढ आसता हें अध्यात्म तत्व हांव तांतू शिकली संवसारांत अध्यात्म शिकलें म्हाका कोणकी विचारलें तुका गो कितलें ज्ञान आसा ज्ञान बीन कांय ना म्हाका जाल्यार ज्ञानाचें म्हाका ज्ञान शिकयता संवसार म्हाका ज्ञान शिकयता आनी हांव शिकून घेता शिकून घेतलें शिकून घेवचें जाता एनिवे हे नवविधा भक्तींतूं एक तर श्रवण भक्ती समज आमकां आनी दुसरी खंयची तरी आत्मनिवेदन लास्ट आसती आत्मनिवेदन म्हणजे झोकून घेवचें आनी त्या श्रवण भक्तींतल्यान आत्मनिवेदन थंय वचसरी सुमार पायरी आसता ती तांतूं महत्वाची म्हळ्यार तुमी जर बेग्गी पावंका तरी आतां म्हाका हांगच्यान कुलाब वचचें हां तर हांव कशें वतली ट्रेनान वचूं जाता कडेन थंय टॅक्सी करूं जाता हांगच्यान रिक्षा करून स्टेशनार वचूं जाता म्हळ्यार वाहन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट वाहन खंयचें तुमगेलें वाहन तशें आमगेलें मनाचें वाहन आसा न्ही हां त्या मनाक पेट्रोल खंयचें तर नामस्मरणाचें मनच वाहन आमगेलें आतां आनंद यात्रा आमगेलें वाहन मन आसा पयलीं हातूंच हांव सांगलें की तें वाहन कायम सर्विसींग करून दवरका कायम नित्य ताका धुवंका पुसका सगळं करका लागता तशी नवविधा भक्तींतूं सार म्हळेलें लास्ट आत्मनिवेदन आनी थंय तें बेगींतले बेगी पावंका खरें म्हळ्यार देह आमगेलो हातान ना आनी मनुश्याल देह जो पर्यंत आसा तो पर्यंतची आमकां कसली पूण पाम लागता ती बाकीच्यांक सुण्या गोतस ना सुणे आसा म्हणून गाडवा गोतस ना गाड्डव आसा म्हणून वाघाक कळना की आपण वाघ आसा म्हणून तें काणयान जालें तो वाघ दुसरे पेट्ट्या पळयता आनी हाण दाखयता पळय तुवें वागोवची ती काणी जाली जाल्यार ती रुपक जालें रुपक तें जाल्यार खरें कशें आसता फक्त मनुश्याक हांव मनुश्य आसा हें ज्ञान आसता मनुश्य फक्त हांसूं शकता मनुश्य फक्त रडूं शकता कळ्ळें आनी मनुश्यच आत्मनिवेदन करूं शकता हें लक्षांत दवरका तर आत्मनिवेदन ताका पेट्रोल म्हळ्यार नामस्मरण तें नाम इतलें भावपूर्ण आसता की हे परमेश्वरा कसले आयतरके फर्स्ट प्रेफरन्स कोणाक आमगेल्या मनाच्या अवस्थेक तांतूं पेट्रोल समज की ना ती अवस्था पळोवची आत्मनिवेदन कळ्ळें आनी स्वानुभवे स्वतागेल अनुभवांत हांव शिकता वचका आमगे चुकांत आमी शिकता वचका हां नापास जाल्यार होडना हां नापास जावन फेल्युअर म्हळ्यार पयली पायरी खंय डिफिकल्टीज येतात ताजे वयर मेट्टू म्हूण समजून न्हू तो फातर मध्य आयलो हां कसले तरी अडसर आयलो आमकां प्रगतीच्या ताजे वयर चोडून आमी वयर त्या पेल्डिकान वचका तशी आमी स्वतंत्र मनान विचार करूं शकता आनी ताजे खातीर पेट्रोल म्हळ्यार नामस्मरण आनी गुरूंचेर विश्वास तरीच आमकां आत्मनिवेदन करूं वता नामस्मरणान कल जाता आमी निर्भय जातात एकदम निर्भय जातात भंय म्हूण दिसना कोणागेले हां आनी ताज्यान मुखार 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 वता ती आनी खात्री विश्वास की आमकां गुरू आस्स हांगा राबला आनी जेन्ना तो मेळता न्ही मेळटा तावळे कल जाता आपुलिया स्वानुभवे आपणास निवेदावे आत्मनिवेदन जाणावे ऐसे असे महत्पूजेचे अंती देवास मस्तक वाहती तैसी आहे निकट भक्ती आत्मनिवेदनाची आपणास निवेदिती ऐसे भक्त थोडे असती तयास परमात्मा मुक्ती तत्काळ देतो हां कड्डेरी आता आत्मनिवेदन कशें करचें म्हण श्रोत विचारता आत्मनिवेदनाचे लक्षण आधी पहावे मी कोण हांव म्हळ्यार मगल कान वे हांव म्हळ्यार मगल नाक वे हांव म्हळ्यार मगल दोळ वे हांव म्हळ्यार ही सृश्टी वे न्हय ही सृश्टी न्हय पण त्या सृश्टीन बैसून कोण मल्ल्या पळयतस की तो हांव म्हळ्यार न्हिदलेलो हांव वे हांव म्हळ्यार जागृत आशिल्लो हांव वे हांव म्हळ्यार स्कुलान काम करतलो हांव वे न्हय तरी हांव कोण तरी हांव तोच परमात्मा मग परमात्मा निर्गुण तो वळखावा तरी हांव म्हळ्यार शिवोहम हांवांची शिव देव भक्ता शोधन करिता होते आत्मनिवेदन देव आहे पुरातन भक्त पाये भक्त म्हण कितले जन्मो जन्माच्या ज्याने
तो देव अचानक मुखार येता. भक्ता कल जात असेल एक वेळ अशें येता की तो भक्त जावची ताका तीव्र इच्छा आणि तो देव मुखार येता ताका एक जावचें आसता. हां तावय तो देवा म्हणून एक कृतज्ञतेन जे चेरड अशी अवसुल्या झेप घेत न्ही तशी तो झेप घेता देव भक्त. आणि तो अभक्त आशिल्लो भक्त जावन वता. हां देवा भक्ताचे पाहता मूळ होय भेदाचे निर्मूळ एक परमात्मा सकळ दृश्या वेगळा. कड तयासी होता मिळणी उरी नाही दुजेपणी देव भक्त हे कडसणी निरसोन गेली के. तरी हे आत्मनिवेदनाचे अंती जे का घडली अभेद भक्ती तये नाव सायोज्य मुक्ती सत्य जाणावी. आणि तो कोण असता जो संतासी शरण गेला अद्वैत निरूपण बोधला मग जरी तो वेगळा केला तरी होणार नाही. H2O लक्षात दवरा ती शीतल मंडळ असत तुम्ही मस्त जाणा. H2 म्हळ्या खलें हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन दोगे एकमेकांक शत्रू अक्षरशः. हायड्रोजन म्हळ्यार उज्ज लागता आणि ऑक्सिजन ताका हें करता ताका पुरयता. तर ते H2O जायना पळय H2O ते ताका वार घालता त्या उज्जाक. जाल्यार H2O एकत्र जायना पण जे उद्दाक जाता तें उद्दाक थंड. तशी नदी मिळाली सागरी ते निवडावी कोणे परी लोह सोने होता माघारी काळीमा नाही. तैसे भगवंती मिळाला तो वेगळा न वचे केला देव आपण भक्त झाला विभक्त नाही. पै सांगेल देवची भक्तागल भक्त जाता विभक्तच नात. हां तर हें जा कळत पळय जो हां तर देव पहावा भक्तपणे तेणे त्याचे ऐश्वर्य बाणे तत्काळ अंगी. तान म्हणेल वारी तो साधू ताका सांगतने अरे तूं मुखार वचून पळयल वे तरी हो ताले झगड वता म्हाका कळ्ळें तूं धांवडायता आनी तूं आरामान बसला. तो म्हण तुका हो विचार येनी वे तूं इतलो धांवता पण हांव आरामान बसला तर हांव आरामान बसूं कशी शकता. मगल योगक्षेम कोण पळयता हो विचार तुका येनी वे. धांवळ तान लोटांगण घाल ते संतांगल पांयांत आनी जें मेळ्ळें ताका तें सगळें आत्मज्ञान मेळ्ळें त्या लाकूड तोड्याक. हां तरी ते म्हणटा देहाती आतां देहातीत जावं का म्हणटा देहाची होऊन राहिजे तेणे देह दुःख साहिजे. तूं देह बुद्धीन तूच राब का म्हणटा. हांव म्हळ्यार राब बाबा देह बुद्धीन तूं राब ब्रिज खेळ आनी कसले खेळ आनी जुवो खेळ हां सगळें खेळ आनी तातूंच राब कोण नाका म्हळ्यार. पण मागीर दुःख सहन करता राब कळ्ळें म्हळ्यार देह तुगेलो हातांत ना. जाल्यार देहातीत होता पाविजे परब्रह्म ते. मागीर तो श्रोताक आज आक्कलस आयले देहातीत कैसे होणे कैसे परब्रह्म पावणे ऐश्वर्याची लक्षणे कवण सांगी जेजी. ऐसे श्रोता आक्षेपिले याचे उत्तर काय बोलिले तेच आता निरोपिले सावध ऐका. तरी साधू सांगता ती समर्थ म्हणता ती देहातीत वस्तू आहे ते तू परब्रह्म पाहे. देह संग हा न साहे तुझं विदेहासी. अरे तू विदेही अस त्यावेळी तुका देहा संग तुका सहन जायना म्हणून तुका दुःख जात असं. तर तू कल्ले कोर का म्हणना फक्त विचार करी की हा विदेहीच असं. हो देह म्हाका वापरच्या दिला हो देह म्हळ्यार हांव न्हय इतले फक्त कायम ताजेर विचार करी म्हळ्यार तुका पाक्क फुट्टली स्वतंत्र जातल तूं पाक्क फुट्टली. आणि ह्या हांतान तूं भायर पड ह्या पिंजऱ्यांतल्यान भायर पड. हां तुझ पंख दिले देवाने कर विहार सामर्थ्याने दरी डोंगर हिरविराने जा ओलांडून तू सरिता सागरा तोडी सोन्याचा पिंजरा. हांव किती श्रीमंत स मगली इतली प्रॉपर्टी तूं जिवंत आसतना त्या प्रॉपर्टीचो उपयोग घे. एक मनुष्य सेठ हडलो मिलियनर तो गेल्लो म्हणे ताका प्रॉपर्टी सगळ्यांनी वांटून घेतली ताका बायलो बिडो ती काय थोडें दिल्लें भटूर राबताली जाल्यार श्रीमंत. तर त्या हान्ने एक घारा धूर खंय की जाल्यार मनुश्या जन्म मेळ्ळो ताका थोडे दान धर्म केलेले दिसता मेळ्ळो ताका मनुश्या जन्म इमिडिएटली जन्म आयलो. तर जास्ती दिवस जाय नाशिल्ले 2-3 वर्स मात्र ते चेडूं एक सम मगल हें घर न्हय मगल घर थंयच म्हूण ताका पयले जन्म विसर नाशिल्लो तो कोणाक उत्कर्शी. आनी तो आवस बापूस घेवन थंय वचूल्यार त्या चल्ल्यान बागील उगडलें
अरे हांव तुगेलो बापूस आयला, तूं आनी म्हगेलो बापूस सकयल बडबडटा म्हण. ताका पेरंट्सां विचारलें, हा कोण तुमी, कोण म्हण. तरी आमी अशी पण हे चेडूं सांदून सांगतस की आपण हांगा राबता आनी तो बरोबर तें मेळ्ळें आमकां घर. कड्डेरी तो म्हणटा तें अमूक आपणा बायलेक आपय म्हण. ती तुगेलो बायलें, ती बायल मनीस भायर येता. तावळे तो तिक्क मात्र गुट्ट गोत असतात न्ही, असले गोश्टी तो सांगता. हे पळय हांगा हें दवरलेलें, थंय तें दवरलेलें. आमी दोग जाण आनी हांव तुका अशी म्हळें, दोग जाण आसतना तुका हें सांगिल्लें तें सांगिल्लें. थोडे आमी अशी हें कामां केल्लेलीं अशी जी चेडवांक सुद्दां गोत्तस ना. कड्डेर गंमत कली, तांकां खात्री पडटा की हो तोच शेट जल्मा आयला. तरी ती बायल तागेली इतली रडलेली ताणें गेल्लेली तेन्ना, तर ती आनी चल्लोय म्हणटा ती, व्हय पण तुका आत्तां कल जाय, हांगा कल जाय. ही आतां तुगेल प्रॉपर्टी न्हय, तूं गेल्लो आतां तूं थंयच राबका, यू कांट कम हियर. कळ्ळें? जाल ती प्रॉपर्टी गेली, तो देह केलो, रात गई बात गई. आत्तां तूं कल म्हगेलो बामूण जावन येवचो हांगा येदसो बाबू म्हणून जोर करून तांकां हाकलोन घालतात. म्हळ्यार अशी आमगेली अवस्था जाता, ना अरत्र ना परत्र. तशी तेमी तशी जावं नये. हां, तावळे ते सांगता ती की हे पळय, या हां, ऐश्वर्य ऐसे तत्वता बाणे देहे बुद्धी सोडता, देह मी ऐसे भाविता अधोगती. या कारणे साधू वचन मानू नये अप्रमाण, मिथ्या मानिता दूषण लागो लागे. आता श्रोत विचारता, साधू वचन ते कैसे, काय धरावे विश्वासे, एक वेळ स्वामी ऐसे मज निरोपावे. साधू वचन खंयचे साधू वचन आमी विसर नये. तावळी आतां हांगा काल हांग थाय जालेलें, आतां मुखावेल बराबर वाचच्या, ताजें सगळें विवेचन केल्लेलें आसा. पण समर्थ हांगे शब्द वाचच्या आनी तना मनान तांणी भिनय आनी तें आमगेल्या रगतांत थंड बैसा ती आनंद हें दोळ धांपून आनी समज ताजो अर्थ मनान घेया ती. समर्थ म्हणटा ती, सोहम आत्मा स्वानंद घन, अजन्मा तो तूची जाण, हेची साधूचे वचन सदृढ धरावे श्रीराम. महावाक्याचे अंतर तत्वमसी, हे महावाक्य, महावाक्याचे अंतर तूची ब्रह्म निरंतर. तांतून भितर अर्थ कलो बुडार्थ की महावाक्य तत्वम असी मीन्स तूची ब्रह्म निरंतर. या वचनाचा विसर पडोची नये. देहासी होईल अंत, मग मी पावेन अनंत. अशी जो म्हणटा, थोडे लोक तुम्ही देहबुद्धींत असल्या कल म्हणटा ती, देहास होईल अंत, मग मी पावेन अनंत. मागीर हांव तितली पुण्य केल्यान ती म्हणून मग हो देह वचून दुसरो देह मेळना पडे, म्हाका अनंत कोटी मेळटलें. ऐसे बोलणे निभ्रांत मानूची नये श्रीराम. एक मूर्ख ऐसे म्हणती, माया नासेल कल्पांती, मग आम्हास ब्रह्म व्याप्ती येरवी नाही. ज्यांना मायाची वतली, आता माया कितली कल्प वर असती माया, इतली बेगी वच्चेस वे तो सरी हो धक्के खाता पडतलो. हां, आणि तो म्हणटा मूर्ख म्हणटा ती, समर्थक मूर्ख म्हणटा ती, मायेसी होईल कल्पांत अथवा देहासी येईल अंत, तेव्हा पावेन निवांत परब्रह्म मी. त्या वेळा ते पयली हागली काणी सांगिल्ली धृतराष्ट्रागली, 100 चेड वशील ताका. त्या वेळार एक थोड 5 गांवां तितली जाग दी पांडवांक म्हळ्यार ते ताणें आयकली. आनी कड्डेरी 100 चेडवां मोरून गेली, कोणें व्हरनी ती. तावळ ताका हांवें धर्मरायान ताका राय करचें म्हळें. उपयोग केलो, तुका जनताची ना, कोण खंयच तूं राय, हां, राज्य करूंक तुका रयतची ना, कल करतल तूं. हे बोलणे अप्रमाण, ऐसे नवे समाधान, समाधानाचे लक्षण वेगळेची असे. त्या कल्ल्याचे अवलंबून आसूं नये आमगेलें समाधान. केवळ भितर समाधान शाश्वत, तें विंगड ताजो अनुभव घे ती. आनी याची देही याची डोळा, तें परब्रह्म अनुभवा ती. हां, तर ते परत सांगता, तुगल म्हणण्या प्रमाणे एक सैन्य अवघेची मरावे, मग राज्य पद प्राप्त व्हावे. सैन्य असताची राज्य करावे हे कळेना, माया असोनीच नाही, देह असताच विदेही, ऐसे समाधान काही ओळखावे. माय थंयच देह आस, हां, देह आसतनाच आमी विदेही म्हळ्यार कल्ले. कशी विदेही जावचें जाता, आमकां दोनीच अवस्था गतस, 4 अवस्था जातात कल्ले. स्वप्न, सुषुप्ती, हां, जागृती आनी तुर्या, ह्यो 4 अवस्था. आतां
न्हीद पडल्यार मात सपन पडटा. एकल्याक गाढ न्हीद पडटा. सकाळ उठल्यार कितें म्हणटा रे वा कितली बरी न्हीद पडली म्हण. तें कोण पळयलें, कोणाक लक्षांत येलें तें उडाच कोणा जालो तर म्हाका जालो. म्हाका म्हळ्यार हांव कोण, तो परमेश्वर, तो आत्मा. त्या आत्म्याक तें कळलें. ताका तुर्य अवस्था, तुर्येच्याय भायर वचना पडे तातूंत तुमी एक जातात. तो पर्यंत तुमी ते मेडेर उबरतात न्ही मेट्टारी तुमकां हेवेंय दिसता तेवेंय दिसता. ह्यो सगळ्यो वस्ती दिसता रे वा कितली बरी न्हीद पडली म्हण. दुसरें न्हिदान सपन पडलें, अरे बापरे कसलें नमण्यां सपन पडलें म्हण. तर तांतून जाग केल्ले हाल्लो न्हू समर्थांनी तर ते उठयता ती आनी विचारतात कल गो म्हाका हें सपन पळय, हें सपनाचो अर्थ कलो पयलीं सांग म्हण. अरे कसलो करचें तुका अर्थ घेवन, मुखार वच. हें तरी देह असताच विदेही आनी तें जालें कडे तुका जाग केलें. जागृतीन तूं नाना नमुने धंदे केले. पोटफाटी लागल्या म्हणाल हे वेवसाय केले, त्या वेवसाय केले, बरे ब्लॅक मनी केले, व्हाईट मनी केले, बंगले उभारले, प्रॉपर्टी केली, हें केलें, चेड जाली, नात्र जाली, पणतूर जाली, सगळ्यांक तोंड पळयलें आनी कितलें सहस्र दर्शन चंद्र दर्शन केलें, सगळें जालें. सगळें हें देह जाल्यार भितर कल पळयलें तुमी कितले चंद्र पळयले, कितले सूर्य पळयले, कितले परमेश्वर, एक परमेश्वर असो ताजी तेज पळयल वे ना. तरी माया असोनीच नाही, देह असताच विदेही, ऐसे समाधान काही ओळखावे. ते एक पण पळोवन पण ताजी प्रेमान पडतल तुम्ही. राज्यपद हातासी आले मग परिवारे काय केले, परिवारा देखता राज्य गेले हे तो घडे ना. प्राप्त झालिया आत्मज्ञान तैसे दृश्य देहभान, दृष्टी पडता समाधान जाणार नाही. ते माशल्यांक काणी दिलेली एक रेकॉर्ड करून तांतू हें आसता की ती सानी माशली हड्ड माशले शेपटीचेर बसता आनी ते अशी उडोवंच भितरी ते वयर वता आनी उदका भायर वचून तग्गू पळयले ताका उदक दिसता. तशी आमी देहांतल्यान भायर पडले की आमकां ते चैतन्याची चैतन्य आमकां दिसता आनी देहभान म्हळ्यार देहभान येता. जाल्यार प्राप्त जाली आत्मज्ञान तैसे दृश्य देहभान. आतां ती माशली परत धपकन तांतूच त्याच उदकां पडली. पण कशी पडली, 2-3 पंक्तीन तें उदक पळयलें. उदक म्हणकल की चीज आसा म्हण. तशी आमी आत्म्याचें ज्ञान करून घेतलें आनी तरी आमकां ह्या दुनयेंतूच रावचें आसा, सर्वां वट्टू रावचें आसा, ह्या दृश्यांतूच आमकां जीवन घालोवचें आसा. जाल्यार तें कशी देहभानान हें सगळें जागृत अवस्थेन सपन आसा तें पळयतले कोण, तुर्यावस्था. तांतूं शिरकून पडनात आमी. एक पण आत्मज्ञान जायना पण सगळं दिसता. आमी वेव्हार करता ती कोप येता, मोग येता, केप्प येता ती, मस्त काम करपा लागता, थक येता, मस्त म्हणटा हांग दुखलें थंय दुखलें जाता, शेवटी आमगेलो देह आसा. जाल्यार देह भान आशिल्ली न्ही ती, आमी देह भानार आसा ती, देह भावांत ना ती. हांव म्हळ्यार फक्त देह न्हय, तर हांव म्हळ्यार फक्त आत्मतत्व हें भान आनी म्हाका देह आसा तो वापरच्या दिल्ला ह्याच जें भान तें देहभान. त्या देहाक दृश्य सगळें दिसता आसता. जाल्यार तें दृश्य पळयल म्हूण आमकां समाधान भंग पावना. कशी तांणी उदाहरण दिल्या, मार्गी मुळी सर्पाकार देखता भय आले थोर, कळता तेथीचा विचार मग मारणे काय. आमगेले घार एक रबरी कोण की सर्प खंय की वचूलेलो तावळे हाडलेलो बा घोमटो दिसलो ते कपाटान दवरलेलो. पयर कल की काडू गेल्या भस्कन मुखार आयलो तो सर्प. अरे बाप रे म्हळें, म्हाकाच भंय दिसलें. हांवें घेतिल्लो तो लक्षांत ना रबराच म्हणून. जाल्यार जेन्ना कळ्ळें रबराच म्हूण न्ही तावळे भंय गेलें. कडे हांव हातान दवरून हांकां भिसडायलें तांकां भिसडायलें अशें केलें गम्मत म्हणून. तशी सर्पाकार मुळी असं एक देखता भय आले थोर, कळता तेथीचा विचार मग मारणे काय. तैसी माया भयानक, विचार पाहता माईक, मग तयेचा धाक कासया धरावा. एक पण ती माय म्हणून कळले नाही. देखता मृगजळाचे पूर, म्हणे कैसा पावो पैल पार, कळता तेथीचा विचार साकडे कैसे. तशी आमी सान आसतना आटकुळ्या रांदप करतालीं. कलकले सान कप बश आमी सगळें तें सेट्टच घेवन दिलेलें. म्हळ्यार हल्ली आमी आमगे चेडवान दिलेलें तें घेवन च्या केलो, तें हें रान्नी उजो केलो, ताजेर एक आयदन दवरलें, किटली दवरली, तें कपान घाल्लें. कडेन आमी तांगेले खेळांत सामील जातालीं. आमी हड्ड ती सान्न. जाल्यार तांच्यान ताणें आमच्यान फरक केलो. सेम
सेम खेळ आम्ही खेळतात ती मागीर तेंच खेळटात आमी तेंच खेळटात ती न्हाण दिला आम्मा च्या घे हुनू सह म्हण तर हांव कशी पिता खरें हुनू अशें बरें करून पिता तिका खुशीची अरे वा आम्मा कशी हुनू च्या पिली म्हण पण आमकां गो तसो पट्टी च्या म्हणून जाल्यार तिगल आनंदांत आमी सामील जातात वय की न्ही आमी समगत आसता तशी आमी दृश्यात सुद्दां आनंद घेतात दृश्याच आनंद घेतात आमगेर हांगा वाडीन तरी एक 2 चेडूं आशिल्ले एक चलो आनी एक चली ते शेजारांत वयर गच्चीर राबतालीं तर ती घर घर म्हणून खेळटा ती हां घर घर म्हळ्यार कळ्ळें ना बसता ती सगळें इमॅजिनरी कळ्ळें बागीर अशें काडलें तिणें एक सान पिशवी घेतली हांव भाजी घेवन येता इतें म्हणाली आनी तें खाटखूट करून बागीर उगडवार केलें वचुली थंय गच्चीर अशी करून एक रावंड मारली बेगी आयली परत तो बामण जालेलो म्हळ्यार तिका फ्रेंडूच तो सांग बाप तो अरे इतली बेगी भाजी हाडली कशी हाडटी मगल आम्मा पळय भाजी हाड वचुल्यारी 1 तास हांसल्या उलयता बसता 2 तास सेकंड फ्लोरार आमगे लेकतले तांगेल घरा आराम करता कड्डेर घार येता अशी एकदम येवचें ना वच परत म्हळ्यार परत पेटयली तिका म्हळ्यार असले खेळ तसले खेळ पळयतना आमकां हड्डांक आमी ताजो आनंद घेतात तेंच सांगचें आसा म्हळ्यार एक आत्मज्ञान जालें म्हळ्यार आमी थंयच आसता ती आमी सगळीं कशी चेडवां खेळटा ती बाकीची न्ही दृश्य म्हळ्यार आमी चेडवां अशी दिसता ती तांकां चुकले तर की आमकां कौतूक दिसता अरे कशी कौतुकान खेळटात न्ही म्हूण वी रियली रिजॉयस सगळें आमगेलें म्हळ्यार वेव्हार सुद्दां आमी वी एन्जॉय डुईंग इट हां असो तेमी उलट आमकां कौतुक दिस शिवाय कोणागेलें अशें हें दिसना कोणागेलें मत्सर दिसना कारण आमगेलेच अवयव मगल अस देह न्ही बाकी सगळे देहान तुवें हावंचस मागीर तांगेल चेडवां तिवय मगलीच चेडवां अशी वी जस्ट एन्जॉय देखता मृगजळाचे पूर म्हणे कैसा पावो पैल पार कळता तेथीचा विचार साकडे कैसे मृगजळ म्हणून कळना पडे ते मृग धांवता ती तान लागेली आणि मोर वता ती जाल्यार आमकां गत आसता तर आमी आशिल्ले थंय बसता ती हां आशा नामास्ती काचित आश्चर्यकर शृंखला काय तया बद्धाः प्रधावंती मुक्तः तिष्ठन्ति पंगवत तशी मुक्त झालेले नाल्यार शृंखलेन बांधिले आमी सन्निकर्श म्हणटात साखळी चेन हां तांणे बांधिले आशेचे साखळीन जो बांधता तो हांगा थंय धांवता खंय चेनान बांधले धांवचे जातवे पण आशा नामास्ती काचित एक आश्चर्यकर शृंखला आश्चर्य चमत्कार हो की त्या साखळीन कोण बांधले वत पळय ती हांगा थंय धांवता तांगें मनान धांवता आसता ती हें जाय तें जाय करून आनी मुक्ताः तिष्ठन्ति पंगवत जे ते साखळीन स्वता बांधून घेयनी जे स्वतंत्र जाले ती परतंत्र ना ती खरें म्हळ्यार सगळेच स्वतंत्र जाल्यार ते पोपट आमगेले म्हणलें न्ही तरी सांगिल्लें ते उरणच पोपट आपण खीळ काण धांव वतालो आनी भायर वचून फिर न्हू परत त्याची पिंजऱ्यान बागेर बंद करून येतालो तशी आमगेल गती जाल्या आमी म्हणटात आमी स्वतंत्र आनी सगळे कडेन वचून 4 घरचे खावन येता ती 4 कडेन मारामारी करून येता ती आनी कड्डेर हें तें म्हणटा उडास करताची येवन आमगेल्याची पिंजऱ्यांत आमी बसता ती थंयची न्हीद आयली म्हणून आनी दणवून न्हिदता ती करतात कल्लें आमी म्हणटात तुमी म्हणटात म्हळ्यार आमी स्वतंत्रच आसतले पण खरें म्हणटात म्हूण न्हय तुमी स्वतंत्रच आसा ती अशी समर्थ म्हणटा ती देखता स्वप्न भयानक स्वप्नी वाटे परमधाक जागृती आलिया साशंक कासया व्हावे जागी जाल म्हणून तुमी साशंक केल्यार एक भयानक स्वप्न पळबा तातूंत तुमी जागृती दिली तुमकां संतांनी जागयलें तरी के मागीर ते स्वप्नाचे भय करून ह्या स्वप्नाचो अर्थ कलो म्हूण कल्या मागशें लागचें तशी एक मनुश्य श्रीमंतू ताका केन्ना गरिबी म्हूण पळोवन गोतना ताणें एक भिकाऱ्याक पळयलें कळ्ळें ताका दिसलें एक दिवस ताका डोहाळ लागले पळय गरीबाक श्रीमंत जावचें दुवाळ लागता हांगा श्रीमंताक भिकार जावचें दुवाळ लागलें ताणें एक नाटकान भिकाऱ्यागेलें काम आशिल्लें तें तो म्हणालो ओके हांव करता म्हूण तो भिकारी जावन आयलो हां आनी भीक मागता पळोवंका अशी करून दी म्हण अगदी दैन्य अवस्था पिंदील कपडे पळया कितलो लक्षाधीश तो कळ्ळें न्हय तरी आयलो आनी तांकां तो इतलो समरस जाल्लो की भायर नाटक संपलें तरी तो घार तशी पिंक वस्त्रांत वचूं लागलो तर लोक म्हणटात अरे हो इतलो व्हड श्रीमंत बरी भिकाऱ्या भायर कल्ल्या वागता म्हूण वय की न्ही तर तशी जाता आमी इतली श्रीमंत आसा ती आमकां भिकेची डोहाळे लागले ती
आम्ही गरीब असती म्हणून स्वतःच समजचे कल खातीर. तथापि माया कल्पनेसी दिसे आपण कल्पनातीत असे. माया ही कल्पनेन पळोवची असता, ती खरे आसना. आपण कल्पनातीत असे तेथे उद्वेग कायसे निर्विकल्पासी. अंतिमती तेची गती ऐसे सर्वत्र बोलती. तुझा अंती तुझी प्राप्ती सहजची झाली. तू जर आत्त धरून हांव स्वतंत्रच आसा, हांव स्वतंत्र आत्म आसा म्हूण केल्यार देह केन्ना पडता तेन्ना पडो. प्रत्येक क्षण हांव आनंदान घालयतलो मात्र ना. आनंद दिता आनंद घेता, आनंद दिता आनंद घेता, गुरुचरणी लीन जाता, गुरुचरणी लीन जाता. बसला जोर दंतरी अंग अंग विविध रंग. उडता पतंग नभांतरी आकाशी झेप घेता, नांता उडता खेळ करता. परितंगला सूत्रधारू उब्रला भूमीचरी अंग अंग विविध रंग. उडता पतंग नभांतरी. जय जय रघुवीर समर्थ. आतां हांगा हे चौदेहांचा स्थूल सूक्ष्म कारण कल्मीत आमकां जन्म मेळ्ळा तें कारण आनी अगदी गुढार्थ कितले जन्म धरून आमी हें आमगेलें वचना तें महाकारण. तरी स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण चौदेहांचा अंत आणि जन्ममुळाचा प्रांत. अंता प्रांतासी अलिप्त तो तू आत्मा. हे चारही देहाच परे अस तू अलिप्त स. तो तू आत्मस. जयाची ऐसी आहे मती तयास ज्ञाने आत्मगती. गती आणि अवगती वेगळाची तू. ताक गती ना ताक अवगती ना. अवगती ना ती ताक गती ना. तशी काळकाक काळो कोणी उजवाडू हें उजवाड आशिल्ल्याक काळो कल म्हणून वतना. सुर्याक वता थंय काळो कल म्हणून तो पळोवनच्या वचूल्या थंय सुद्दां उजवाडू जाता. तशी काळकाक तो खंय वतकी उजवाड आयली की काळोख नाची जाता. तशें जाता. तेमी एक कल उजवाड मात्र व्हरता. तुका आत्म्याच उजवाड पडलो तुका गती ना अवगती ना. त्या उजवाडाक कळना हा उजवाड आसा म्हणून. तो सगळे कडेन उजवाड फैलायता अशी. जाल्यार हांव उजवाडू म्हणना कारण हांवच ना तें वेगळाची तो. मती खुंटली वेदांची तेथे गती आणि अवगती कैची. आत्मशास्त्र गुरु प्रचिती ऐक्यता झाली. शास्त्र गुरु शास्त्रांत वाचिल्लें पुस्तकांत वाचिल्लें गुरूंनी तेंच सांगिल्लें आनी म्हाका ताजी प्रचिती आयली. हें सगळें ऐक्य केन्ना आयलें तावळी म्हाका कळ्ळें की हांव गुरूंत एक जाल्या. आनी तरीकेय एक व्हरता कल म्हळ्यार कृतज्ञता. कृतज्ञता म्हळ्यार तो पायीक जावन रावता गुरूंगलो आनी गुरून म्हणलें तशी तो सगळ्यांक वांटतो सुट्टा. आनंद दिता आनंद घेता, गुरुचरणी लीन जाता. प्रत्येक वेळार ओम भवती भिक्षां देई म्हणून तांगेले समर्थांगेले शिश्य वताले आनी मनाचे श्लोक म्हणटची हाडटाले आनी याना पडे तांगेले मुखार ते जोडली दवरताले. एक तांतूल कण खायनाशिल्ले कितले भूक लागली तशी आनी समज कशी आज्ञा दिली तशी करताले. तर ती सेवा ती गुरुभक्ती. जीवपणाची फिटली भ्रांती वस्तू आली आत्मप्रचिती. स्वताकच वस्तूची प्रचिती आयली. वस्तू म्हळ्यार कळ्ळें परब्रह्म. प्राण पावला उत्तम गती सद्गुरू बोधे. हें कल्मीत जालें सद्गुरू बोधामीत जालें. आमी आत्मनिवेदन पर्यंत आमी करूं शकतात जाल्यार मुखार आमगेले अवकाताची परीक्षा पळोवन आमकां आपले करून घेवचे गुरूंचेर अवलंबून आसता. तेमी गुरू सबशेल शरण वचका सान चेडू जावन वचका. सद्गुरू बोध जेव्हा झाला चौदेहास अंत आला. तेणे निजध्यास लागला सस्वरूपी. तेणे निजध्यासे प्राणी ध्येयची झाला निर्वाणी. म्हळ्यार आमकां ध्येय केल्लें स आनंद यात्रेक ध्येय केलें निर्वाण पावका आमकां आत्मज्ञान जावंका थंय थंय वचुली. आनी तो कडेन कल जालें तें ध्येय हेंच आमी आत्मज्ञानाची जाली. तेमी म्हाका आत्मज्ञान जाल्लें म्हणून हांव म्हणूं शकना. कळ्ळें म्हळ्यार मी ना देवळान तो थंय चप्पल भायर काडून दवरका. तशी देह दवर न्हू आत्मज्ञानान शिरका लागता. आत्मस्वरुपान परब्रह्मान तूं देह हांगा दवरून वचका लागता आनी देहा सांगात वच परत देह मेळटा आमकां. परत आमी येता देह भानान तूं जाल्यार तितलें क्षणा पुरतें आमगेल्या मनाचें उन्मन जाता आनी कल्ले वरना सायुज्य मुक्तीचा धनी होऊन बैसला. दृश्य पदार्थ ओसरता अवघा आत्माची तत्वता. नेहटून विचारे पाहता दृश्य मुळीच नाही श्रीराम. मिथ्या मिथ्यत्वे पाहिले मिथ्यापणे अनुभवा आले. श्रोती पाहिजे ऐकिले या नाव मोक्ष.
हक्काचे मोक्ष म्हणतात ती सत्याने कल कर का त्या आता परत मूळ पदाचेर येऊन ऐकिलेच ऐकावे विवरलेची विवरावे पुन्हा पुन्हा तरी समर्थ सांगतात ती बघ सद्गुरु वचन हृदयी धरी तोची मोक्षाचा अधिकारी श्रवण मनन केलेची करी अत्यादरे जेथे आटती दोन्ही पक्ष म्हणा पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष देहबुद्धी आत्मबुद्धी थंय आत्मबुद्धी असना देहबुद्धी असना तुम्ही आत्माची जाता ती प्रत्यक्ष आत्मतत्वात विलीन जाता तुम्ही मिट्टा बावली समुद्राची झाली परत त्या या ना हां राजहंस जातात तुम्ही तर समुद्र जायना पडे समुद्र हंस असं त्यांनी तिथं प्युअर उद्दाक दिता मनुष्यांक पिवच्याक आणि मीठ आपणाला दवरून घेता तसे आपणा जे वाईट आहे असं त्या आम्ही कल्मश आम्ही दवरून घेऊन लोकांक तो आत्मज्ञान जालेले मनुष्य बरेंची वांटता केन्ना वाईट वांटना वाईट जालेले खावच्या दिना कोणाक जेथे आटती दोन्ही पक्ष तेथे लक्ष ना अलक्ष या नाव जाणीजे मोक्ष नेमस्त आत्मा जेथे ध्यानधारणा सरे कल्पना निर्विकल्पी मुरे ध्यानधारणा आता ध्यान कशी म्हणून सांगितलंय हां ध्यान कशी लाग चांगलं परिज्ञानाश्रम स्वाम्यांनी हां तू गायडन्स दिल्या प्रश्न उत्तर तांगेला असं तर तांणी सांगल्या आवसू पितल चेरडू आवसूल्या पळयतची अशी दोळ्याला पळयत त्या चेरडाक कसलें कळना आणि चुरू 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 दूध पित असता दोळ पेंगुळलेले असता ती पण शक्यतो दोळ उघडे दवरच प्रयत्न करता आणि त्या चेरडू त्या आवसूल्या पळयत शांत निदता तशी ध्यान धारणा आपण ध्यान करतं असं ही धारणा विसरता ह्या मनात विचार विसरता कल्पना निर्विकल्पी मुरे केवळ ज्ञप्ती मात्र उरे ते ज्ञान मात्र उरता सूक्ष्म ब्रह्म तो ज्ञान रूपच जाता भव मृगजळ आटले लटिके बंधन सुटले जे बंधन नाशिले फट्टी आशिले ते सुटले म्हणून झाले एक पंथा अजन्मास मुक्त केले जन्म दुःखापासून निसंगाची संग व्याधी विदेहाची देहबुद्धी विदेह आशिल्ल्याक आपणाला कल्पने तू देहबुद्धी त्या उलट्या बांधील बरी तागले ॲक्शन उलट ॲक्शन करून समर्थांनी ताका जागयलो आता ताका देहबुद्धी गेली त्याने तो निसंगच आशिल्लो तरीके ताका संघाची व्याधी आशिल्ली तिवे वचुली विवेके तोडिली उपाधी निप्रपंचाची हां खरें ताका प्रपंच नाशिल्लोची जाल्यार उपाधी रूप प्रपंच आशिल्लो ताका तेवें गेलें अद्वैताचे तोडिले द्वैत एकांतास दिला एकांत हें भोग आमचें वर्णन असं की म्हळ्यार आत्मज्ञान कशी ताजें तांकां शक्य जाता तितलें तांणी वर्णन केलें जाल्यार मागीर तांकां अनुभव असो ते सांगता ती हांगा अद्वैतच तुमी आसत अद्वैतांतूच आसत जाल्यार तुमगेली कल्पना आसता की हें द्वैत असं म्हणून तर अद्वैताचे तोडिले द्वैत एकांतास दिदला एकांत अनंतास दिला अंत अनंताचा अनंताक अंत कोर तुमी अनंतांतूच विलीन जाली अनंत जावन गेली हां मुंगळ गोड खावचे गेलो तो गोडच जालो मुंगळ दिसनाचे ते गोड मात्र आणि तेवें त्या गोड्डाक कळना की हांव गोड आसा म्हणून तो म्हणना हांव पयलीं मुंगळ आशिल्लो कड्यात गोड जालो म्हाका अमक्यान केलें नो जागृती चेवविले जागोच आशिल्लो ताका संतांनी जागयलें आणि ते जागी जालेल्याक सावध चेहिरे असं म्हळ्यार जागृत जालेल्याक सावध केले निज बोधास प्रबोधिले आत्मज्ञान स्वताची तो बोध असत स्वताचे आत्मस्वरूप असत ताका संतांनी आत्मज्ञान प्रबोधिले अमृतास केले अमर मोक्षास मुक्तीचे घर ते मोक्षाक सुद्दां मुक्तीचे घर दिले हांगा राब मा कायम राब आणि परत येईल तरके येईल तुका आटकुळ्या रांदप केलेले बारी यू एन्जॉय दृश्य व्यवहार सगळं करी पण यू एन्जॉय हां मोक्षास मुक्तीचे घर संयोगास निरंतर योग केला निर्गुणास निर्गुण केले सार्थकाचे सार्थक झाले बहुता दिसा भेटले आपणासी आपण हावंच म्हाका मेळ्ळो हां तुटला द्वैताचा पडदा अभेदे तोडिले भेदा भूत पंचकाची बाधा निरसोन गेली खंयच पंचभूत नाची जाली हांग कल जाल्यार इतलें साधन केलेली हां त्या वेळार ती साधन केल्ल्या हो विचार सुद्दां गेलो पण ताचे फळ हातांत आयले खावच्या तोंडान पडले मात्र न्ही तोंडान पडचे तोंड खंयस आम्मीची ते फळ जावन गेली झाले साधनाचे फळ केले निश्चळास निश्चळ निर्मळाचा गेला मळ विवेक बळे होते सन्निध चुकले जे लागींच आशिल्ले जाल्यार आमकां मेळनाशिल्लें तें ज्याचे त्यास प्राप्त झाले आपणा देखता फिटले जन्म दुःख दुष्ट स्वप्ने जाजावला ब्राह्मण नीच याती पावला ताका सपन पडलें
की हांव ब्राह्मण जाल्यार हांव अगदी शूद्र जातीन जन्म आयला आनी कोणकोणा संडास साफ करता असं अशें ताका सोंपन पळखे हां जाल्यार आपणासी आपण सापडला जागे पडे जागी जावंच भितर ताका कळ्ळें हांव ब्राह्मण असं म्हळ्यार हें एक रुपक म्हूण असो हांगा जातीच कल संबंद ना पण म्हळ्यार आमी वायट असं सोंपन पळय पण हांव वायट नाशिल्लो हांव अजन्म असो हांवच आत्म असो हें कळ्ळें ऐसे जयास जाले ज्ञान तया पुरुषाचे लक्षण पुढिले समासी निरूपण बोलिले असे इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्य संवादे आत्मदर्शन नाम समास अष्टम श्रीराम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय राम आणि हें सगळ्यांक प्राप्त जावं अशी समर्थ आमचे खातीर तांकां कितली कळकळ आमी आयकना कितले पण जागी केले तर केन्ना जागी जायना ती म्हणून समर्थ पदोपदी तांगेल गुरुल्या प्रार्थना करता ती हे मगल मंडळी आसात तांकां तुमी हें करा ती जागी करात तेवे परब्रह्म विलीनच असत हां ते स्वता गुरुतत्व असत तरीके ते आपणागल गुरूंचेर कृतज्ञ दवरून गुरुल्या प्रार्थना करता ती की हांकां जागी करा ती कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया तळमळ तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी दयाळा कल्याण करी अपराधी जन चुकतची गेले तुझ्या तूची सावरी कल्याण करी कठीण त्यावरी कठीण झाले आता नदीचे उरी कोठे जावे काय करावे आरंभिली बोहरी दयाळा कल्याण करी दास म्हणे आम्ही केले पावलो दयेची नाही सरी दयेची नाही सरी दयाळा कल्याण करी राम राया कल्याण करी हे विवेचन पुष्प त्या श्रीरामाक कल्याण करी म्हणतच समर्थांगल हातांनी आमी ते श्रीरामा चरणाचेर भोवया आणि नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।